डोक्यार बोटी आहाय सायडीक लायल्यो नांगराक त्यो मुनीस ना हें ना इवन आमकां डिझलूय आमकां मेवना सबसिडी ना आमकां हे पाटी कळ्ळें तुका न्हू. सो आमकां खूब त्रास आहाय. सो जायते कारणांक लागून बोटी बंद आहाय. तितून म्हाजी एक बोट बंद आहा. सो आतां एक ती बार शेजा गोवाची येयली ड्रिफ्ट जावन हांव नको कितें तर तेजें इंजीन फेलियर जालो काय कितें जालो तो नका आनी ती येवन सारकी आमची बोटींची आड्डली. सो आतां हेका जबाबदार कोण? आतां आमच्यो त्यो बोटी लाकडाच्यो लोखणाच्यो न्हू त्यो लाकडाच्यो. आतां म्हाजी बोट डॅमेज जाल्या तेजे सगळे दोफरे पेरजी मोडून गेले. आतां हेजी डॅमेज कोण दितलो? सो तेका लागून हांव मागतां जाता तितले बेगीन आमकां कॉम्पेन्सेट करचें. शेजा गोवा जाल्यार शेजा गोवान कॉम्पेन्सेट करपाक जाय आमकां. तेणें येवन हिंगा एक एस्टिमेट काडपाक जावं. अशें न्हू की कोण फोट मारता डायरेक्ट बोटींचेर चडोन थिंगा पळोवपाचें डॅमेज कितलो जाला आनी मागीर लोकांक कॉम्पेन्सेट करपाक जाय इमिजिएटली. सायमन एक वदान तुमकां सबसिडी ना, एक वदान तो त्रास आनी सेकंडली आतां रिपेरी तुमच्या माथ्यार पडल्याशें दिसना तुका? हय 100%. पयलीं सद्याक आमकां मोदेर मेवना बोटी रिपेर करपाक, लाकूड मेवना, मेस्ताची फेती सारकी डबल आनी तिबल जाल्या आनी आतां पयलीं भशेन धंदोय ना, नुस्तेंय ना पयलीं भशेन. सो तेका लागून थोड्यो बोटी आमचे नांगराक आहाय हिंगा. म्हाजी बोटी बरोबर आनी एक 3-4 बोटी आहाय थिंगा नांगराक. फुगडी मायज आसत हे सगल्यो आतां बंद आहाय धंदो ना म्हणून. आनी हितून हे पळय हे त्रास. कितल्यो अश्यो बोटी आसल्यो सकाळीं कितल्यांक जालो इन्सिडंट, कितें आयडिया आहा? आतां एक वर पयलो सुमार जाला तो आनी म्हाका दिसता एक 6-7 बोटी आसले थिंगा नांगराक. कोणी इंजरी बी आहा? ना, मुनीस कोणाक इंजर जावना पूण बोटी डॅमेज जाल्या. सो युअर डिमांड इज दॅट? होय, आमकां तेमी पळय कोणाचें कांय घेवपाचें ना आमकां अननेसेसरी. तेमी येवन फिजिकली व्हेरीफाय करपाक जाय थिंगा कितलो मार लागला. आतां म्हाजे बोटीचें सांगता हांव, दोफरे पेरजी मोडल्या आनी गोडे वांकूय मोडला आसतलें. हांव नको चॅक करूंक पडटलें. सो त्या प्रमाणे तेमी येवन एस्टिमेट काडून आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक